काल गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शनान खुबशी वेकन्सीज आउट केला, सुमारे 200 पंचायत मागीर इन्व्हेस्टिगेशन हेतून. सो म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना इलेक्शना लागीं पावता तेन्ना तेन्ना हेंची वेकन्सीज आउट जाता. हरशी केन्नाय पळोवपाक गेल्यार वेकन्सी 2, 3, 12, 10 अशी येता. पूण जेन्ना जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना तेंची 200, 150, 250 अशी आउट जाता. म्हणल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या युवांक ते जॉबाचे केळे दाखोवन आमकां खंय तरी फटोवपाक सोदतात. म्हाका विचारपाचें आसा, आनीक 15 दीस उरले, 15 दिसाचे नंतर इलेक्शन आसतासले, तेच्या नंतर तुमकां खुबसो टायम आशिल्लो जेन्ना तुमी दाखोवपाक शकतासले, वेकन्सीज आउट करपाक शकतासले, प्रोसिजर स्टार्ट करपाक शकताले. पूण अकस्मात 5 तारखेर जेन्ना की इलेक्शन 15 दीस उरला, त्या 5 तारखेर ते आउट करतात 200 वेकन्सी. जॉब हो आमचो रायट, नाही इलेक्शनाचे प्रॉमिस न्ही. तुमी अशें दाखोवन दिला की जॉब जाय जाल्यार तुमी आमच्या वांगडा भोवा, जॉब जाय जाल्यार तुमी आमचे कार्यकर्ता जायात. आयज खुबशे युवा दारादारांनी भोंवता जॉबाच्या आशेर. कोणाक तुमकां दिसता आसतलें तुमकां मतां मारपाक किंवा तुमच्या पक्षाच्या उमेदीन भोंवता आसतले, म्हूण ना. खुबशे कार्यकर्ते काम करून आपले पांय झरयले पूण अजून तांकां जॉबां मेळूना. तेंच्या खातीर 200, 300 जॉबां जे आउट करतात तांकां तुमी खंय तरी ते केळे दाखयतात. हांव मागता सरकारा कडेन असली फालतुगिरी करनाकात. जे कशें आसा मतां घेवपाचें आसा त्या प्रमाणान मतां घेयात. आनी म्हाका दिसता तुमी अप्रुवल घेतला आसतलें इलेक्शन कमिशनरा कडल्यान, सध्या ते सगळे तुमचेच. बट इमोशनली आमच्या युवा कडल्यान खेळनाकात जॉबाचे केळे दाखोवन. मागता सरकारा कडेन आनी ECI कडेन ही असली गोश्टी परत रिपीट करनाकात आनी जाता जाल्यार हेजेर खंय तरी उजवाड घालून हे खंय तरी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करात सारकेशें. थँक्यू.